शेनवारा पणजे राजधानी शिगम्याची उत्सव झाली। रोमटा चित्ररथांची पणजेकारांनी मजा घेतली। ह्या वर्सा शिगम्याच्या सजावटीन पणजे शारूय बरेच नटला। विनायक डेकोरेटर्सान ही सजावट केला। पळोवया सजावट आनी पणजेचो शिगमो। म्हाका सांगपाची खूब उमेद आसा। आमचे सगळे चडशे गोंयकारांनी आर्टिस्टांनी केला। सगळे गोंयकारांचे आर्टिस्ट आमच्या भितरलो हांव एक आसा, सिद्धेश देसाई, विनायक देसाई, वीरेंद्र नायक, विकास नायक, मुकेश घाटवळ, रतीश हळदणकर, राजेश आसा, अशें आमचे सगळे आमच्या गोंयच्याच भुरग्यांनी सगळ्यांनी केला। आमी जे कितें केलां जे आमकां 3D करपाक जाय आसलें, भव्य मोठे मोठे करून लावन दाखोवपाक जाय आसलें, कारण इतलेंच की गोंयान हो शिगम्याचो उत्सव जाता हो चड इतलो फामाद असो भायर टुरिस्टां कडेन आकर्शीत कित्याक नासलो, कारण हांव 26 जानेवारीचो फ्लोट करपाक गेल्लो। प्रेझेंटेशनाक आमकां खूब जाण ते मेंबर्स विचारताले की शिगम्याक तुमच्या गोंयान वीरभद्रा आसा, ते केन्नाच आमी पळोवंक ना, किंवा जावं म्हणून आमी चडशे आमचे टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसल्या कारणान आमी चडसो म्हणजे मोठ्या प्रकारान जाता तितले वीरभद्र म्हणा, मागीर जागोर म्हणा, घोडो म्हणणी म्हणा, कट्टी फुगडी, मागीर तोणया मेळ हे मोठ्या प्रकारान दाखोवपाक, कारण की अशी आमची गोंयान आमची अशी ही कला आसा आणि ही भायर म्हणजे गोंयच्या भायर पावपाची आमी पावोवपाची खूब प्रयत्न केला हे सणाच्या मार्फत। उसी फैसले को हमने अपने कब्जे में रखा है। सतरीच्या करंजोळ गावात जावपी शिगम्यातले चोर उत्सव फामाद। गोंयभरच्यान लोक हो उत्सव पळोवपाक गर्दी करतात। पयलीं ह्या उत्सवात मनशाचो बळी दिवपाची प्रथा आशिल्ली, मात उपरांत ती प्रथा बंद करून कोंब्याचो बळी दिवप सुरू जालें। पळोवया सतरीच्या करंजोळ गावातले चोर आनी बरोबरच पालये पेडणेचे रोमट। पहिले आमच्या पूर्वजांक काढले मनशाक मार ते आमच्या गांवचे भाव आमचे वाडचे जल्मेकार, फुलपटेकार, तांबडेकार तांकां जमून ते आमी हेचे ठेवले कोमात। तेच्या बद्दल आमी ते कोंब्याचे ठेवले उपरांत आमी हे उत्सव केलो, कोंबो मारून आमी आयज आमचो कवळो आसा कोंबो मारून आमी तो करत हे आमचे चड उत्सव जाता न्हू शिमग्याचे पुणेच्या तांतया दिसा आनी 8 दिसांक बी न्हावणो जाता। आनी आमी आतां एक चोर जाले आमचे हे आतां करवले आमचे न्हावता आनी आतां आमचे करवले आनी तितून अर्द वर्स मातशे गायतले आनी मागीर आमचे हांगा कडेन घोडे न्हेसतात आनी हांगासून घोडे मागीर ते नाचून मांडार वयतात, मांडार वचून परत दरवांचेर वयतात आनी कुंकळच्या घोड्याचे हात झाड घेतात आनी परत मांडार खेळटा आनी दिवसांनी कितें हांगा येता आनी हांगा ह्या दरवांचेर सोडटात।
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.